देवाचे माये म्हजो उगडास कर हे बागीवन आंकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करूंक म्हाका आदार दी भोव बागीवन आंकवार मारये देवाचे माये जेजू लागीं म्हजे पासत माग हे निर्मळ वस्तुरे जेजून म्हाका भायर घालूंक कधीच निर्मी नाकाय मारये म्हज्या काळजान तुजो मोग करूंक आनी म्हजे जिबेन तुजी तुस करूंक केन्नाच हांवें तामना जावं निर्मी मारये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूंक निर्मी मारये हांव तुजो एक कालतो साकूर जावंक निर्मी मारये हांव सगळोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हज्या मोन्नाची निमाणी घोडयेर पर्यंत तूं म्हाका साडी नाकाय नमान मुरये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान तावन बरवोसो दवरलाय मारये तुजेर बरवोशान पातयोन रावता ताका तूं केदींच साडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयोन रावता ताका सोडवून मेळनासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या टेंपला बागीवन माये अदृश्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ओस्कोतान आदार दी पोरशे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझें पवित्र आनी व्हड नांव वाकांटात तांकां तुजी केरीत मोजत फावो कर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय ए बो निर्मळ आंकवारी आदावाच्या सगळ्या चोलया मध्ये कालती तूं आमकांय तुजेच सारकी कालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी बागीवन जिवीत दी हे पोरी एका दिसाक तुज्या सांगाताक तुज्या पुताक आमच्या दोनयांक आमी भोगूंक पावू आमेन नोवेनाचो दुसरो दीस आमचे मोगाल माये तूं दाविदाच्या कुडांतलो पोरजोड आनी जुदांच्या बायला मध्ये एक मानीक तुजी सोबिताय आनी वैभव पळोवन आमी थोटाकतां देवचाराचे राजवटकेचो बोसम करचे खातीर तूं निश्कळोंक सोलमोली संवसारांतलो पातकाचो काळोख नो पयत करूंक तुवें देवाच्या उजवाडाक क्रिस्ताक जोल्म दिलो एक कोतावीन आंकवारी आनी आमचे भोव
आमचे बो मोगाल मोगाल माई माये आमी नीज नीज बावार्थान तुका शरण येता तुका शरण येता तुझे मोगाल नाव उचातना आमची काळजां कुशेन मुरगोडटा मारिये आमचे माये आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी आमकां उजवाडाच्या आनी बागियोनपणाच्या मार्गार घाल आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. Notice uderowam Sidonia, oprimitu somoimo, chinetso korosuya. Notice uderowam Sidonia. Tu somoj mom, činitso korosurja, tortisa Bogu Jesu, santosa karisuta, dadoshi zata otmo, dinwasa tuka bapa. Udetana, udeoam Sidonia, oprimitu somoimo, chinetso korosuya. Novotis udetana, udeoam Sidonia, oprimitu somoimo. Mari siya binibandu sila bayanya misan tami wanda giyoya. Bapa ci ani putra ci ani pavitratmyaci navi. Amen. Survispotum ci soviasu. Tum ci soviasu.
मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज वेलंकनीच्या सायबिणीच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया एक बोलान्वीक आवय. आमी सोर भोंवतणी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता मनीस कितल्या व्हडपणान भोंवता. ल्हानविकायेन जिवंक कितलें म्हूण मनशाक कठीण दिसता. पूण आक्वा मारिया आमची स्वर्गीची आवय, देवाची आवय जावन लेगीत बोलान्विकायेन आमा भुरग्यां पासत जेजू आपल्या पुता लागीं आमचे पासत विनंती करीत आसता. आक्वा मारेची देख घेवन आमी आमचें व्हडपण पयस करून सोदांच ल्हानविकायेन चलूंक वेलंकनी सायबिणीच्या मोजतीन देवा बापाची कृपा ह्या पवित्र विसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भयणी बाबंदो, पवित्र पुस्तकान जेजू असो एक फावटी उद्गाट्टा. एक वस्तरी बाबडती विदेशी ती जेजू सरशी आयली आनी जेजून तेचे बाबडत्याची तोखणाय केली. ह्या उतरांनी आगे केदो व्हडलो तुजो बाबाट. म्हाका हेच बाबडच्यान आमी आंकवार मारीचे वालेंकीन सायबिणीचे पांय सरशी आमी आयिल्ले आसा. तिचे वरवीं आमकां जे उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आमी दिन वाचता. आमी के भाशेन आमची इंतेसांवां आमची गरजो तिचे मुखार आमी घालूंक आयिल्ले आसा. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान ही आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवाक उबात आसतना आमी ओडकून घेवया आमी पातकी. जायते फावटी ही वस्तरी आपली देख आमचे मुखार दवरली. ल्हानविकायेची वस्तरी आवय ती जाली. पूण आमी हे ल्हानविकायेचो गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक ना. तर ह्या वेळार खरें मनान नितळ काळजान येवन देवा बापाक आमी भेटूंक आमची काळजां मनां नितळ करुया आनी प्राचीत रितीन भितर सरुया. मोगाला जेजू, तूं राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी जावन लेगीत ह्या संवसारान जियेताना ल्हानविकायेन जियेलोय. पूण आमी किरकोळ रोचना आसतना जायते फावट आमच्या व्हडपणान चल्ल्या. ल्हानविकायेचो गूण फाटीं दवरून गोर्व आनी व्हडपण घेवन जियेल्या. अशें करून आमी चुकल्या. Jaka glutko, jaka glutko, jaka glut, jaka glut, jaka glutko, Krista ka glutko, Krista ka glutko, Krista ka glut, Krista ka glut, Krista ka glutko, jaka glutko, jaka glutko, jaka glut, jaka glut, jaka glutko. सर परवेदार देव आमची काकूत करूक आमची बातकां बगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. हे वेळार थोडो वेळ घेवन आमच्यो गरजो जें कितें आमी मागूंक आयल्यान ते देवा मुखार दवरुया. काकुत्सरा देवा, आमी भोव वस्कोत भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडटना तिचे विणवणेन आमचे अस्कोतायेन आमकां बोट दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen.
संसार ओस्कोत म्हूण लेखून तेच देवान विचून काडली. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वचप. बाबा भयणानो, तुमी देवाची आपोवणे मेळ्ळोली मनशांक कसली ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें जाणारां वो पदवेदारां वो उच कळीची चडशीं नात. तरी जाणारांक लोचेक घालूंक जे कितें संसार पिशे म्हूण दवरता तेच देवान विचून काडली. आनी शोकतेक लोचेक घालूंक संसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेच देवान विचून काडली. तशेंच संसार होलकी किकवत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दवरतात. तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. एपोरी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताचेच देणे तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्राय आनी आमचें थारोन करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा ते प्रमाणे बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सुमया सवें बडाय दाखोवची. देवाचें उतोरें. देवाचे उदुपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आस्रोदी देवा, Q3 पेज 166. Asrodi Deva Lipoi maka Garut tuja patya sawi Asrodi Deva Lipoi maka Garut Patya sawi Tuc moco boravaso Tuce ruc patieta Usman vero ganta tena Quatai maka Kadoka Asrodi Deva Lipoi mana Garut tuja patya sawi Asrodi Deva Lipoi mana Garut tuja patya sawi Mata tuja nawa Tuje kakende mata Avoi zoshi aplia damia Palwara plia Entaita Asrodi Deva Lipoi maka Garut tuja patya sawi
लिपोई म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी म्हाका तुजेर विस्वास चोरीचो काळोखा निर्मी म्हाका म्हजो विश्वास आयल्यार म्हजी आसरो दी लिपोई म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी लिपोई म्हाका घालून तुज्या पांया सावळी शुभ वर्तमानांक उबी रावया Alleluia 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 Sako tuji Dukati manoli Devantika vitsun kaळलेली दूत नव्या कोरोनाची मागिती साको तुजी दुःखाती मानवली देवांतिका विचून काढली दूत नव्या कोरोनाची हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या मारयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले चाकोनीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिश्तो पवित्र नांव ताचें ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता पदवेदरांक तो सोदरा वयले शेवटिता हीण हळक्यांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्राहमान ताचे संस्थे खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वेलंकनी सायबिणीचे पुर्बेच्या दुसऱ्या नोयेनान भितर सरतात आनी आयज आमी ह्या विशयाचे नियाळ करता. सायबीण माय एक बो ल्हानवीक आवय. मोगलिश्टानो, आमी जर लुकाचे शुभ वर्तमान पयलो आवेसवर 30 आनी 8वी वळ वाचली जाल्यार आमकां सायबीण मायचो जाबाब देवाच्या प्रश्नाक मेळटा. ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकोर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमण. हो जाबाब आमी जायते फावटी आयकला आनी हाकाच लागून ह्या जाबाबाची खेरीतताय आमी नियाळूंक विसरता. मोगलिश्टानो, जायते फावटी आमकां दिसता की हो जाबाब जावन आसलो सायबीण मायचो भावार्थाचो उलो, पूण त्याहून ओदीक हो जावन आसलो ल्हानविकायेची देख सायबीण मायन आमकां दवरल्या पळय ती. आमी सादी चालती मनशां आनी आमकां देवान जर हें व्हड खेरीत देणें फावो केल्लें, देवाच्या पुताची आवय वो देवाचे सोडवणेच्या वावरान हातबोट घालपाक, जाल्यार आमचो जबाब कसलो जावपाचो. मोगलिश्टानो, आमी मनीस कशे पयले सुवातेर देवाची खोशी मानून घेवपाक नासली. जायतीं जाणां आमी म्हणपाची सायबीण माय 14 वर्साची हो तरणाटी कशी आसली आनी तिणें देवाक आपलो ल्हानविकायेचो जबाब दिलो. जरी तर होच प्रश्न म्हाका आनी तुका देवान विचारलेलो जाल्यार म्हजो जबाब कसलो आसपाचो. आमी घडयेक म्हणपाची आमकां शिकूंक जाय, आमकां आनी कितें आसा, म्हजी स्वप्नां आसा. सायबीण मायच्या जिवितान जायतीं स्वप्नां आसलीं. ती बागयो झुजे लागीं लग्न तिका जावपाक खुशी आसली. ती एक बरो फामील घडोवंक सोदताली, पूण हें सगलें आपलें येवजण तिणें फाटीं दवरली आनी देवाचे येवजणेक ल्हानविकायेन तिणें खान मारलो. मोगलिश्टानो, जेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमकां आमचें व्हडपण दिसून येता. जरी तर कोणें म्हाका विचारलो हांव कोण, हांव म्हणटलो हांव जोनस, हांव एक यादनीक, हांव हांगा वावूर कोत्ता. पूण सायबीण मायन अशें पळोवंक ना. जरी तर हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारलो जाल्यार आमी आमच्या व्हडपणाची तुस्त आमी गायतेल्या, कित्याक हो जावन आसा मनशाचो स्वभाव. पूण सायबीण माय वेगळी मनीस आसली आनी हें वेगळेपण खालतेपण तिच्या जिवितान आसलें, कित्याक तिचो संबंद देवा लागीं तिणें थीर केलो. मागण्यान तिणें देवाची खोशी सोदून काडलोली आनी दर एका दिसा ती ही खोशी पाळटाली. तिणें सगल्यान पयलें मनान दवरलें तें म्हळ्यार ती जावन आसा एक देवाचें भुरगें आनी हाकाच लागून देवाची खोशी तिणें आपल्या जिवितान पाळली. मोगलिश्टानो, आमकां हीच ल्हानविकाय सायबीण मायची आमच्या जिवितान आपणावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आमी जो संवसारान नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन आमी जायते फावटी पदवे फाटल्यान धांवता. आमकां बरें दिसता कोणें आमची तोखणाय केली, आमी पळयता कशे भाशेन आमी सेल्फी सोशल मिडियाचेर घालता. जायते फावटी आमी कितें बरें कोत्ता जाल्यार आमी ताचे फोटो घालतात आनी ते आमी ऑनलायन घालतात. मनशाक बरें दिसता कोणें ताची तोखणाय केली, आमचो नांव बुलेटिन बोर्डार आयलें. पूण मोगलिश्टानो, मनशाचें जिवीत खरेपणी नियाळ्ळें जाल्यार आमकां कळोन येतलें की हें सगलें सोरोन वेता तसलें. आमची पदवी, आमचे दुडू, आमचें बळ सदां काळ उरपाक ना. केन्ना कोण गिरेस्त आसा तो गरीब जाता, जो कोण गरीब आसा तो गिरेस्त जाता. आयज तूं बळान सुटसुट्टाय पूण फाल्यां तूं अशोकतायेक सांपडटलो. आनी हें जावन आसा जिविताचें सोत आनी ह्या जिविताच्या सोता पोरमणें आमी जिवंक जाय. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना म्हाका एक काणी म्हज्या पादिगारान सांगलोली ताचो उगडास येता. तो म्हणटा की एक दीस एका व्हड मनशाचें मरण जालें आनी ह्या मनशान चिंतलें
आपल्या फामिलीक पयलेंच सांगून दवरलोलें हांव मेलो जाल्यार म्हज्या मोरनाक बँड वाजोयात व्हड व्हड फुगेट मारात फुलां उडोया आनी अशेंच हे फामिलीन केलें आनी शिमितोरीन व्हडलो आवाज आसलो आनी शिमितोरीच्या पयले वाटेन एक झाड आसलें आनी ह्या झाडार 4 सुकणीं बसलोलीं आनी ही सुकणीं चिंतूंक पडलीं आरे बाबा हो इतलो व्हडलो गोण कोणा हो एक व्हड मनीस आसतलो ह्या मनशाचें म्हाका तोंड पळोवंक जाय पूण मोगलेशानू तांकां लोकांचे खेटीक लागून ताचें तोंड पळोवंक मेळ्ळो आनी ताका फोंडांत घालो आनी कांय म्हयन्या उपरांत ह्या सुकण्यांनी चिंतलें आतां तरी वचोन हांव ह्या मनशाचें तोंड पळयतलें आनी ही तिनूय सुकणीं गेलीं आनी फोंड खोडूंक लागलीं आनी खोंटा तांकां कांय मेळोंक ना ह्या मनशाचो इल्लो पासून कुडको मेळोंक ना मेळ्ळे ते फकत किडे आनी ती चिंतूंक पडलीं की हांवें घडयेक कसलो दुसरो रोंग फोंड खोंडला आनी तेन्ना ह्या किड्यान तांकां अशें म्हळें तुमी सारक्या जाग्यार आसा ही जावन आसा शिमितोर जंय कोणाक मान ना कोणाक कूड विकना सगल्यांक तोच फोंड सगल्यांक तीच माती सगली निमाणी धूळ जाता मोगलेशानू ह्या सोता प्रमाणे आमी जियोंक गरजेचें आमी जर हें सोत आमच्या मनान दवरलें जाल्यार आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत हें मेळटा 22:3 वळी 19 मनशा तूं धूळ आनी धूळ तूं जातलो जोबाच्या वाचपान आमकां मेळटा पयलो 22:20 आनी 1 वळ मनशा तूं विंगलो ह्या संवसारांत आयलाय तूं विंगलो वेतलो हाका लागून आमी पोदवेन आनी गोरवान भोंवची गरज ना आमकां ल्हानवीक जावंक सायबीण माय आपयता तर आयज सायबीण मायच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना तिणें केन्नाच व्हडपण धरूंक ना की आपूण देवाच्या पुताची आवय तेन्ना केन्नाच दुसऱ्यांक आपले सेवेक लावंक ना परतें जाल्यार ती सेवेची जाली आनी हाच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात कशे भाशेन तिणें ल्हानविकायेन देवान आपल्या जिवितान जें बरें केलां ताची तूस गाय मोगलेशानू आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आनी ल्हानविकायेचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमी एलेक्झांडर द ग्रेट हो व्हडलो सैनीक आनी राजा हाची देख घेवया ताणें आपल्या मोरना आपल्या सैनिकांक 3 वस्तू करूंक लायल्यो पयले सुवातेर ताणें सांगलें आपलो काशांव सगळे आपले वयस वतले दोतोर दुसरें म्हळ्यार आपूण चलता ते वाटेन आपलो काशांव वता ते वाटेन सगली म्हजी गिरेस्तकाय जमनीर उडयल्ली आसतली आनी तिसरी आनी निमाणी सगळ्याहून आठवी ताची खोशी आसली ती म्हळ्यार आपले दोनूय हात ह्या काशावांतल्यान भायर रिते अशें आसतले आनी ह्या सैनिकांनी ताका विचारलें तुज्या ह्या व्हड 3 रिक्वेस्टा फाटल्यान कितें हेतू आसा आनी ताणें सांगलें पयलें म्हळ्यार म्हजें काशांव दोतोर वतलें हें कुणायता आमकां जेन्ना मरण येता तेन्ना आमची दुडू गिरेस्तकाय कित्याक उपकारोना हांव केदोय व्हडलो मनीस आसूं म्हज्या जिविता पासत एक खीण विकतो घेवंक जाय दुसरें म्हळ्यार जी गिरेस्तकाय हांवें जोडल्या ती जमनीर वतय हें कुणायता की गिरेस्तकाय संवसारांत सदांकाळ उरपाक आमी येवंक ना आमकां मेल्या उपरांत आमची गिरेस्तकाय आमची पदवी आमी हांगाच सोडटले आनी तिसरी रितामे हात कुणायता आमी ह्या संवसारान विंगली आयल्यान कांय घेनासतना आयल्यान आनी आमी कांय घेनासतना वेतेले आनी हाकाच लागून आमी बऱ्यो कोन्यो करूंक जाय कित्याक बऱ्यो कोन्योच आमी सुर्गी राज्यान वतले तर मोगालेशानू जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया हांव ल्हानविकायेन जियेता वो म्हाका गर्व आसा म्हाका पदवी आसा आनी जायते फावटी हे पदवेक लागून हांव वायट रस्त्यार चलता आमची चूक मानून घेवया आमच्या जिवितान एक नवसोडणी हाडया आयज ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत हांव कशे भाशेन जियेता ताचेर नियाळ करूं सायबीण मायक आमचो देखीवण नमुनो कसो घेवया आनी आमच्या जिवितान बदोळणी हाडया ल्हानवीक जावया ल्हान उतराची जावया मोगाळ कोन्नेची जावया आनी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान भरून जियो तर हेंच करूं आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया
ह्या वेळार आमची सगळी मागणी ते सव देवा बापाक आमी उबारून या. आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचो मोग आनी ताची बरेपणां आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक अनुभव दिवंक आनी तांकां देवा सरशी अदीक लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमचे मागणे तूं देवा आमचे मागणे आनी आमची काकलूत 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 काकलूत. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान आपल्याक ही जुटी फावो केल्या म्हूण ओळखून घेवूं आनी ताच्या शिकवणे पोरमोणे आपल्या हातांत घातलोलो वावर करूं तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आनी आमची काकलूत काकलूत आमच्यो आवयो खूब त्रास आनी कोश्ट करून आपल्या भुरग्यांक ल्हानाची वोट कोतात तर भुरग्यांनी हे तांचे कोश्ट मनान दवरूंक आनी तांकां मानान आनी मोगान वागोवंक सगल्यांक आमकां आवयांक बापाची कृपा मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आनी आमची काकलूत 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 काकलूत. मारिया आमची सोर्गीची आवय बोव ल्हानविकायेन आपल्या पुता जेजू कोडेन आमचे पासत विनोती कोत्ता तर आमी भुरगीं कोशी तिचे सोवें वचूं आनी जी कोण तिका जेजूची आवय म्हूण मानून घेनात तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आनी आमची काकलूत 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 काकलूत. भोव सर्गीचे बापा आमच्या उंडे आमची मागणी सबार आमचे मनात आनी काळजांत आसात ती हे वेळार आमी तुका उबारता. जें कितें बरें तें आमकां सगल्यांक मेळून दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आमेन. नंतर वेळा गीत गावयात. नंबर C35 तूज देण्यान फावो जाल्लो पेज 43. तुमेन आमकां दिलो मनुश्याच्या वावरांत गेलो भेटयता तुका उलो तुजेल्यान फावो जालो तुमेन आमकां दिलो मनुश्याच्या वावरांत गेलो भेटयता
बापा वाकानी तुका बापा दी आमकां जिवा जिवा उनो वाकानी तुका बापा वाकानी तुका बापा दी आमकां जिवा जिवा उनो दी आमकां जिवा जिवा उनो मुझे बाबा बनिंद मुझे आणि तुमचे बलिदान सौर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेसपूर मारून घेवन. देवा आमचे मोगाड बापा तुझे एका स्वताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तेचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमचीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमीन. सुरवेसपूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूय आमी ती सोर्वेस्पोरांत उबात सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूय सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांचे वैभवा खातीर तुज्या वचन तूं वचप बोंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमचे फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारीचो भक्तीन आमी आयज उगडास काडटा आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रेतुमेचेर कितली वट्टी तुजी विजमिता सरकाळी मनशांताय कितली उप्रमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार सतोसान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणेक आमचेय थाडे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त केयात नातली पियात हे म्हज्या रोगताची काल्ज नव्यान सासणीक कोराचें रोगत पातकाचें बोक्सणें मेलचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडसाक करात. Bavartacho good porco to you. Sobian Jesu ami wonokata Ani eka sile pieta Dile papi tu voivo adesun Ami duce moron porgota बाबा जेजूचे मन्नाचो आनी पुनयचोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा ती सगळ्या राज आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकपार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्गोद्वेदार बापा सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां आपल्या बापाक उलो मारूंक याज्ञा दिल्ली आसा आनी आमच्या बापांत आमी जायतेंच मागता. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आनी आमचे दुस्मनाक एके भशेन भोगसूंक तर हें सगळें मागता आसतना आमी जेजू शिकयलें प्रार्थन सगळीं ह्या वेळार आमी दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीचा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगच आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत जबसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो भशेन अंतर आयकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांची न्हय तुजे पवित्र सभेचे बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराची
지시니 손사랑친 밥같이 암치가 굿도 대박 지시니 손사랑친 밥같이 Osto देवाचं पूत जेसू जे आपले जिवितांत ल्हानविकायेचें जिवीत जियेलोय कितें वेळार ताची जेवणांची बाग घेतात ती सगळीं सुबाकी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगलिश्टानो कोम्याव सोंपेपणीन आमकां दिवपाक तुमचो आदार जाय तर वॉलंटियर्स आसतले तांचें तुमी आयकोचें पयली वाट दिवची भायर कोण आहात पळय तांकां पयलो कोम्याव मेळटलो आनी तुमी भोक्तीपणान कोम्याव घेवचो देव बरें करूं जेजूक आमच्या काळजांनी शेवदांगी घेवयात तोच म्हजें सगळें दायज सगळें दायज तोच म्हजें ध्यान तोच म्हजें सगळें दायज व्हड आनी ल्हान म्हजें पासत कोस सोसून दिलो ताणें प्राण सगळें जोमें करून जालो म्हजें काम गोडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीन मोवा भाशेन तोच गोडपांतल्या मोवा भाशेन साकून बोरें सोमिकाय मोरून Corpatule movus coro Corpatlia mova basi Corrucin mova basi Tovus corpatlia mova basi Zacur pole Somikai moro, corpatule, movus coro.
Tomus corban tramovabashi, Zagun porea, Somigai moro, Corbatule, Tomus soro. दुसरें गायन घेऊयात नंबर D27 म्हज्या देवा तूं सूर बरो पेज 61. Moja deva, Moja deva तूं सूर बरो रुचता म्हजो दोनी कोरो सगल्या काळजांत न्हिदभोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो सगल्या काळजांत न्हिदभोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता ताळीस मोजे, तुका दिता, देवा मोज्या, मोगाक लागता. ताळीस मोजे, तुका दिता. Mogo quiero, म्हाका rosoi, maka posloi. एक मोजो मोगराच सोजलोय Em corazlo, macarangloy. एक मोजो मोगराच सोजलोय Em corazlo, macarangloy. देवा तुज्या Mogac लागता, ताळीस मोजे, तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता, ताळीस मोजे, तुका दिता. तुज्या रोगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय गोडा मोगा, मोचे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गादायी म्हाका केलोय मोचे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गादायी म्हाका केलोय देवा तुज्या मोगाक लागता ताळीस मोजे तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता ताळीस मोजे, तुका दिता.
प्रार्थना. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या आवय पुताच्या आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमचे सोरवंडारा जेजूचे जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारीची देख घेवंक आनी तिच्या आदारान तेंच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवंक आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्याचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगलिश्टानो सदांचे पोरमोणे आतां फ्लॅग हॉइस्टिंग आसतलें, त्या पयलीं मागणें आसतलें आनी सांजे पुरसा. तेच परी कुमसाना 3 सुरू जाता. 3 ते 4 तरणाट्यांक दवरल्यान तो तरणाट्यांनी हाचो फायदो काडचो आनी सकाळची 6 तान कुमसारां स्टार्ट जातात आनी सांजे 6 मेरेन काबार जाता. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर परविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात ल्हानविकायेची मनशां जावंक देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदकां. पवित्र उदकाचो शिवर मातना गीत गावयात. नंबर L8 वाव वाव जिव्या उदका. Lanzaran utkanie nowe, żywitów zotan. To sopati mąciak, atnat lonowo, żył pranik zotan. Wow, wow, żywia utka, teo powita mnie. Wow, wow, żywia utka, Jezu vorbi, admiatni utka, melta sufolai. Utka nadna podve, papacia burga, divi sundolai. Wow, wow, živia utka, Deo povita mea. Wow, wow, živia utka, Shoda gan kuriat. Noman, noman, noman muri. Noman, 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 noman muri. Balka, balka, ami balka tuci, alka tuka dita. Dono ie azota, ulo tuka marta. Rakun, rakun, amsi rakun kotai, azan tatin vasta. Mogal maye kitli dulom nirmon. Disnan di tai tai gom gom shivrai tai shivrat tu zapon mon. Purki tu shilan bagoy am shiton zaon tu dom shiton. Ratu akan patu akan Sodas rimon, ratu akan, padu akan, sampai sodas rimon. Noman, noman,
domdom शिवडायताय शिवरान तुजो पोरमोन भुरगीं तुजी ल्हान बांगोय आमची तन जावन मोदक शीतल राख तूं आमकां पाव तूं आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ राख तूं आमकां पाव तूं आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ
அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கன்னியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. in Hindi. प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आमीन। Now in Kannada. ನಮೋ ಮರಿಯಾ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. In Malayalam. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാവളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ.
తెలుగు. దేవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మలమైనడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. Now in Marathi. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभो तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. ए पवित्र मरिये, देवाचे आई, आम्हा पापियासाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. Now in Konkani. Naman Murray, Kurpen Bolole, Service for तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोय तुझा पोट जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. Now in Gujarati. પ્રણામ મારિયા, કૃપાતિપૂર્ણ, પ્રભુ તમારી સાથે છે. ભાગ્યવાન તમે સર્વ સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવાન તમારા હૃદયનું ફળ ઈસુ. પવિત્ર મારિયા, પરમેશ્વરની માં, પાપીઓ માટે વિનંતી કર, હમણાં અને મારા મોતની વખતે. આમેન. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. Now in Bengali. প্রণাম মারিয়া, প্রসাদ পূর্ণা, প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারী কুলে ধন্য, তোমার গর্ভের ফল যিশুও ধন্য। হে পুণ্যময়ী মারিয়া, ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী, এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো। আমেন। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. Now in Oriya. नमस्ते मरियम, अनुग्रह पूर्ण, प्रभु तुम्हें समयोचित नरे वनाक मोदरी, तुम्हें धन्य एवं धन्य गर्भ जेसु और परस्कृ माता उन्हें मरिया, अमे पापी अमाकुला करनी वर्तमान होमान कुलिमोती निवेदना करो। आमीन। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. Now in East Indians. परमेश्वर तुला राखो मरिये, कुरपेन भलेली,
सोमी तुशी हाय तू भागीवन अस्तुर्यामंदी आणि भागीवन फल तुझे उदरीचं जेजूस. संता मरिये परमेश्वराचे माये आम्हा पापिया करिता विनंती कर आथ आणि आमचे मरणाचे वेळे. आमेन. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. Now in Portuguese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benedita sois vos entre as mulheres, e benedito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Now in French. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit en engendré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant de l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Now in Aramaic. अस्सलाम वालेकुम या मरियम या मुंतलियत नियमतन अरबमा की मुबारकत अंतिफी निसा या मुबारक समरतु बेतनिकी सयीदना येसुआ एल मेसिया या इदी समरियम या वालिदत हल्ला सलीली अजलीना नहनो अता अल आन वाफी सात मौतिना अमीन. आवे 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 Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Now in Spanish. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Now in Greek. Haide Maria, que harito meni, hokilius metaxu, el logimenus metaxu tomnicum, kai logimenus hokatores, descoliesu hokesus. Hakia Maria, te watokin, para kalakia masawatelus, horakaisum hopen, tu senatu hemas. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
German. Get größtes Salz zu Maria, voll durch Narren, die Herr ist mit dir. Du bist gebildet da unter der Frauen. Mut gebildet da des Liffuf, da des Lades Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünders, jetzt und für unseres Todes. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. தொடர்ந்து அமைதியிலே ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்கள். ஒரு சிறுவன் பிரான்சிஸ் அசிசி என்ற சிறுவன் 5வது படிக்கிற சிறுவன் 100 மொழிகளிலே அருள்நிறை மரியை ஜெபத்தை மனப்பாடமாக சொல்லக்கூடியவன். அவனுக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்கள். இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் அன்னை மரியின் வழியாக உங்களுக்கு நிறைவாக கிடைப்பதாக. அன்னையினுடைய திருக்கொடியேற்றம் காண வேண்டும் என்று அவளோடு காத்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு இந்த நேரம் வந்திருக்கிறது. இதுதான் அன்னை மரியிடத்திலே உங்களுடைய விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய நேரமாக இருக்கிறது. ஒரு சிலர் இந்த கூட்டத்தில் எங்க முண்டி அடிச்சுட்டு போறீங்கன்னு தெரியலையே. அப்படியே நில்லுங்கம்மா, எல்லாரும் போக முடியாது, எல்லா இடமும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்க இருக்கிற நீங்க முதல்ல வழியை விடாதீங்க, பேசாம நில்லுங்கன்னு சொல்லுங்க. அன்னையில் அன்பார்ந்தவர்களே, எண்ணற்ற கண்ணீரோடு கவலையோடு விண்ணப்பங்களோடு வேண்டுதல்களோடு வந்திருக்கிற நீங்கள் அன்னையனுடைய திருக்கொடி மெல்ல மெல்ல மேலே செல்வது போல உங்களுடைய விண்ணப்பங்களும் வேண்டுதல்களும் அன்னையிடம் செல்ல வேண்டும் என்று தொடர்ந்து மன்றாடிக் கொண்டே இருங்கள். கொடியேற்றம் நடைபெறுகின்ற பொழுது காசுகளை வாரி இறைக்க வேண்டாம், அது நேர்ச்சை செயல் அல்ல. ஒரு வேளை எப்படி வேண்டுதல் வைத்திருந்தால் அங்கே தன்னார்வ தொண்டர்கள் காணிக்கை பெட்டி எடுத்து வருவார்கள். அதிலே உங்களுடைய காணிக்கைகளை இடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். கொடியேற்று முடிந்த பிறகு 12:15 மணிக்கு பேராலயத்தின் கீழ்கோவிலில் தமிழில் திருப்பலியானது ஒப்புக் கொடுக்கப்படும்.
தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாவுக்கு தூதுரைத்தான். மரியா தூய ஆவியால் கருத்தரித்தாள். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமேன். இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை, உமது சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமேன். வாக்கு மனிதரானா, நம்மிடையே குடிகொண்டார். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளுமாமேன். கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி பெறும்படியாக இறைவனின் தூய அன்னையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உம் திருமகன் மனிதரானதை உம்முடைய வானதூதர் வழியாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அவருடைய பாடுகளினாலும் இறப்பினாலும் நாங்கள் உயிர்ப்பின் மாட்சி பெற உமது அருளை பொழிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோமாமேன். மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே, உமது அடைக்கலமாக ஓடி வந்து உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறந்து உம்முடைய மன்றாட்டுக்களின் உதவியை கேட்ட ஒருவனாகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகத்தில் சொல்ல கேள்விப்பட்டதில்லை என்று நினைத்தருளும். கண்ணியருடைய ராக்கினியான கன்னிகையே, தயையுள்ள தாயே, இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையால் ஏவப்பட்டு உமது திருப்பாதத்தை அண்டி வருகிறோம். பெருமூச்சறிந்த அழுது பாவியாகிய நாங்கள் உமது தயாளத்துக்கு காத்து கொண்டு உமது சமூகத்திலே நிற்கிறோம். அவதரித்த வார்த்தையின் தாயே, எங்கள் மன்றாட்டை புறக்கணியாமல் தயாபரியாய் கேட்டு தந்தருளும். ஆமென். உற்பவத்தில் மாசற்றவரான பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மீட்பின் பயனை உலக மாந்தருக்கு அடைந்து தரும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அண்டினோர் அனைவரையும் ஆதரிக்கும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். வியாதிக்காரருடைய வினை அகற்றுகிற பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். உம்மை நம்பினவர்களை ஒருபோதும் கைவிடாத பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். வேளாங்கண்ணி உமது திருத்தலமாக தெரிந்தெடுத்து அருள் வளம் பொழிந்து எண்ணிறந்த புதுமைகளை புரிந்து ஆன்ம உடல் நலமளிக்கும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled your protection, implored your help, and sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence,
We fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come. Before you we stand sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Our Lady of Health Velankani, Pray for us. Our Lady of Health Velankani, Pray for India. Our Lady of Health Velankani, Pray for the peace in the world. இப்பொழுது அன்னையருடைய திருக்கொடியானது புனிதம் செய்யப்படவிருக்கிறது. The flag of the Lady of Good Health is going to be blessed and hoisted. தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு. விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவர் அவரே. The Lord be with you. And with your spirit. ஜெபிப்போமாக. இறைவா, உம் மக்கள் தங்கள் பாதுகாவலியான புனித ஆரோக்கிய அன்னை திருநாளை கொண்டாட தயார் செய்திருக்கும் இக்கொடியை ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்தி அருளும். இக்கொடி உயரே ஏற்றப்படுவது போல இவர்களுடைய உள்ளங்களும் விண்ணகம் நோக்கி உயர்த்தப்படுவனவாக. இந்நவநாட்களில் இக்கொடியை காண்போர் அனைவரும் தங்கள் தாயாகிய புனித ஆரோக்கிய மாதாவை தங்களுடைய பாதுகாவலியாக நினைவு கூர்ந்து அவரது முன்மாதிரியை பின்பற்றி உமக்கு உகந்தவர்கள் ஆவார்களாக. May Our Lady of Good Health shower on all those who gathered here her choicest blessing through her powerful intercession. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.
இன்றைய நாளிலும் அன்னையினுடைய திருக்கொடியேற்றம் அருமையாக நடந்தேறியது. ஆண்டவருக்கும் அன்னை மரிக்கும் நன்றி கூறுவோம். ஒத்துழைத்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. கலைந்து செல்லுகின்ற பொழுது உங்களுடைய உடைமைகளை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். திருடர்கள் கூட்டத்திலே ஊடுருவி இருக்கிறார்கள். நகை, கை கடிகாரம், பணப்பை வேளை நகரில் வீற்றிருக்கும் ஆரோக்கியத்தால்